एंटी करप्शन ब्रांचेन घाल्लो एफआयआर रद्द करचो म्हूण निलंबित पीएसआय देवयानी आंबेकार हायकोर्टात पावल्या। पीएसआय देवयानी तिचो घरकार आदलो डीआयजी विमल गुप्ता आनी निलंबित कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकार आड भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला एफआयआर केला। देवयानी आता कोर्टात पावल्या। हायकोर्टान एसीबीक नोटीस काढून महिन्या भितर जाप दिवंक सांगल्या। याचिकादार निलंबित पीएसआय देवयानी आंबेकार एंटी करप्शन ब्रांचेन केल्लो एफआयआर रद्द करचो म्हूण हायकोर्टान पावली। ती म्हणटा एंटी करप्शन ब्रांचे कडेन ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान आपल्या आड केल्लो एफआयआर रद्द करचो। हाचेर एसीबीच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घाला तो असो। लाचखोरी प्रकरणाची चौकशी प्राथमीक पावण्यार आसा। केस मांडपाक आनीक वेळ जाय। हायकोर्टान दोनूय बाजू आयकले उपरांत एसीबीक प्री एडमिशन नोटीस धाडून जाप दिवंक 4 सप्तकांचो वेळ दिला। इंटर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्लोज करूंक आदलो डीआयजी विमल गुप्तान लाच मागली आनी घेतली म्हूण ही केस। विमल गुप्तान खंय पीएसआय देवयानी आंबेकार आड आशिल्ली डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्लोज करूंक 40,000 मागले। गुप्ताच्या ऑफिसात काम करपी कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकारान खंय ते देवयानीच्या घरकारा कडच्यान घेतले आनी विमल गुप्ताक पावयले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कुंकळे अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेवेल्यान बुधवारा पालिकेची बसका बरीच तापली। आमदार चर्चीची कमिटी फेरीवाले बसकेक पावले। कोणाक विश्वासात घे नासतना पालिकेन फेरयेचो जागो बदललो म्हूण लोक तिडकलो। फेरी आसा तशी चर्ची भायरूच जावंक जाय म्हूण मागणी बरोच बोवाळ जाल्या उपरांत पालिकेन तांचे आयकून घेतले। शुक्रारा 2 तारखेर फेस्त। कमिटी आमची चर्चीची आमी ट्रॅफिक पुलीस मारगांव हाडटा। फेस्ताक फूल डे आसता ते। आतां इतली वर्सां जाली एक ट्रॅफिक पुलिसेन हें ना की ट्रॅफिक ब्लॉक जाता म्हूण। नो एनी सिटीजन एक लोन कंप्लेन दिना। सो आम सीओ सांगलें की आमी हे आमकां कोंताय ना आनी आमकां आहा तशें जाय म्हूण। आतां हे आमगेलें फेस्त मोठें इगोज मोठी फाब्रिका चलयता आनी फादर एज प्रेसिडेंट जाल्यार हांव कितें म्हणा तेंक तर ही फेरी चेंज करपा जाय आसलोली शिफ्ट करपा जाय जाल्यार तेणी फादराक आनी फाब्रिकाक मिटींग घेवपा जाय आसलोली अलॉंग विथ कावन्सिलर। आतां ते 10 दीस पयलीं तेंगे मिटींग जाली तेजेर तेणी कांय एक्शन घेयला ना कांय तो डिस्कसूय केला तेणी पॉयंट मांडलो ना शिफ्ट कोताय म्हूण फेरी हिंगा। आनी मिटींग भितर आमचो आमदार येयल्लो सगळे कावन्सिलर आशिल्ले चर्चीचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले आमी फादराक आपयल्ले प्लस प्रोमिनंट सिटीजन्स आनी थोडे वेंडर्स जे आसा ते बी येयल्ले। सो तिंचो आमी एक विचार घेतलो। सो एज ऑन डेट अशें दिसता की थिंक जाय की पयलीं जे चलतालें तशेंच जाय। सो कावन्सील टेक कॉल ऑन दॅट आनी म्हाका दिसता आमी शिफ्ट करपाक जाय ना लोकांचो सेंटिमेंट आसा की हांगाच जावचें एकूच कडेन पयलींच्या भशेन जाल्यार आमकां थंय दवरपा जाता। लोकां तो नाक जाल्यार आसलो तशें लोकां त्रास पडोन जाय जावं ओके वी हॅव नो प्रॉब्लम तांकां आस तशें दवर दिवंक फेरी हय पयलींच्या जाग्यार। फोंड्या कार्नावाल 10 ते 13 फेब्रुवारा मजगती सांस्कृतिक कार्यावळ फ्लोट परेड तियात्र आनी अश्यो कितल्योश्योच कार्यावळी कार्नावाल समितीन दवरल्यात। वेगवेगळ्या सर्तींक रोख इनामाय दवरल्यात। 7 लाखां वयर इनामां दवरल्यात। The Carnival Committee under the Ponda Municipal Council is organizing carnival floats on the 11th of January. The floats will begin at 3:30 and after that we will have programs which will go on at Agyar grounds. The float will start at Hotel Minino and go via the Dadavai Chowk, via the police station, Mount Carmel Chapel till Tiskar Agyar grounds. We have various programs. On the 10th, we have a program wherein we'll have the inaugural and a theatre by name Aadhar Card. On the 11th, on the 11th we'll have floats and there will be a musical show by Dr. Antonio and Russian dancers will be performing after the floats. On the 12th, we are having a Bingi's mimicry cum musical show
and this is going to be a different kind of program altogether. And on the last day, we'll have the prize distribution ceremony where the Honorable MP and Honorable MLA of our constituency will be present, and the prize distribution will take place, and that will be followed by a theatre by comedian Ambe by name Havani 2. 5 कॅटेगरी आसा: ट्रेडिशनल, क्लब, फंक जंक, फॅमिली आणि क्लाउन जोकर. ट्रेडिशनल आसा तांकां फर्स्ट प्राइज आसा 1 लाख, सेकंड प्राइज आसा 75,000, तिसरे प्राइज आसा 60,000, चौथे प्राइज आसा 45,000, पांचवे आसा 30,000 आणि हातूंत कन्सोलेशन प्राइजीस आसा 10,000ची 5 प्राइज आसा. मागीर क्लब इंस्टिट्यूशनल आसा तांकां 60,000 पयले प्राइज, दुसरे प्राइज 50,000, तिसरे 30,000, चौथे 20,000, पांचवे 12,000 आणि हातूंत भितर 5 कन्सोलेशन प्राइजीस आसा. फंक जंक हातूंत हाजे पयले प्राइज आसा 20,000, दुसरे आसा 18,000, तिसरे आसा 10,000, चौथे आसा 8,000 आणि पांचवे आसा आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर अमाउंट जो आसा फोंडाक सँक्शन जाला तो 10 लाख आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.